Rajit korbawa oini monamchi novezami Rajit korbawa oini monamchi novezami Bisuya amchi kansa Noiamchi agosa Jesu momi papashi Udaram kastoya Jesu momi papashi Udaram kastoya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो हृदयच्या बाबा म्हणिलो आयज गोबराचो बुधवार आयज आमी कॉरेजमान भितर सरता 40 दीस जेजू सांगाता जेजू बरोबर अरण्यांत ताका सांगात करुया आनी हो सांगात आमी करता आसतना जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ करतले अदीक जेजूक आमी लागीं येवंक आमकां कृपा ह्या खेरीत भाशेन ह्या काळांत कृपेचो काळ म्हूण ओळखून घेवन कृपा मागुया. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयजतान आमी प्राचीत काळान प्रवेश करता. प्राचीत काळ एक शुभ काळ. आमच्या जिवितान फावो त्यो बदल्यो हाडूंक हो काळ एक बरो स्वेग. 40 दिसांची येणवसुन्नेची यात्रा गोबराची खुना घेवन आयज जावन आमी सुरू करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां उजीर दाखोवचे खातीर करूंक नाकात. कोरी नवसुर्णी आमच्या काळजांतल्यान सुरू जावंक जाय. हे नवसुर्णेची फुलां म्हणल्यार आमच्यो बऱ्यो करण्यो. आमच्या जिवितान ह्या प्राचीत काळान नवसुर्णी हाडूंक आमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां उजीर दाखोवचे खातीर करिनासतना जेजूचे गोवाय जावंक हे मिसाचे भेटेन भावार्थाच्या खतखत्यान वांटो घेवया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमचे वायट मोडावण्यो आमी दोमावन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दडवण आमी आयज सुरू करता ती शेवट पर्यंत भोगतीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणांच्या सासणाक. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. अजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदन करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान मोजेशी परतून येया. तुमची आंगोस्त्रां न्हय तुमची काळजां पिजान आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येया. कित्याक तो मोवाल आनी काकुत्सार व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाल काळजाचो
कास लायल्यार पर्यान आपुणूच चुचुत्ता कोण जाणो जायत तो घडयेत तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बोक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनांत एक तुरतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जोमात बरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जमात बरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बाळकांक पर्यान. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आग्ना आनी वेदी मोदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुणयारांनी रुदन करून म्हणचे, सर्वेस्परा तुजे पोरजेक बोगोस. तुजें दायज केन्याचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्राच्या हातान दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मदें कित्याक म्हणटली. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन आपले पोरजेची काकलूत केली. देवाचे उतोरें. आमचो जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. सगळीं म्हणया, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. काकूत सारा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा गुन्यां पुसून उडय. पातकाचे कोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव कोरेंस हांव आयज वळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवता. तुजे चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेन जे वायट हांवें सायबा केला. जबाब. आमची पातकी तुजी काकलूत मागता. निर्मोल कालीस रोचून घाल तूं हड्ड्यान म्हज्या. तीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं धीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो. देवा तुजे सोडशी पातकी परतून येतली सायबा. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणींनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोबें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत जाय सो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, खूब वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, खूब वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. देवाचें उतोरें. उद्गारा सगळीं उबी रावया. आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उचीर
तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मुजरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुत्तुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मुजरी घेतली. पूण तुमी भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें कोत्ता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मुजरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मुजरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणी कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मुजरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक दाखोवंक न्हय, बोगोर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मुजरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने आनी तुका क्रिस्ता. प्रेरीच्या पावमणीनो, आयज आमी प्राचीत काळान सुरवात दिता. आमच्या माथ्यार आमी गोबोर घालतले. आनी गोबोर घालप म्हटल्यार एक खुणा. आमी आमचें जिवीत न्हवसरूंक सोदता. आदल्या काळार गोबोर घालप आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. जी कोण एक बायल तर तिका कोणें रेप केल्या जाल्यार, बलात्कार केल्या जाल्यार तिणें आपल्या माथ्यार गोबोर घालूंक जाय आसलो. खुणा कशी एक दुखाची. तशेंच जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, आदल्या कोरारान लोक गोबराचेर लोळटालो. एक खुणा कशी सायन ऑफ मोर्निंग, दुखी आसा म्हूण दाखोवंक. तशेंच जॉबाच्या पुस्तकार आमकां मेळटा, कश्टम आसले लोकांचे तांकां गोबोर लायताले. सायन ऑफ रिपेंटन्स, ताणें आपलें मन बदलूंक, जिवीत बदलूंक. आनी नव्या कोरारानूय आमकां जायते असल्यो खुणा मेळटा. जेजू म्हणटालो, ज्यो हांवें अजापां मिलाग्री केल्या तीर आनी सिदोना गांवांत, हांवें तर त्यो केल्ल्यो. ती घोडी आपलें मन, आपलें जिवीत बदलतली आसली. पूण आमी इतलीं अजापां खुणा केल्या, पूण तुमी मन बदललें ना. तर आमकां आयच्या दिसा आमचें जिवीत बदलूंक, मन बदलूंक आयचीं वाचपां आमकां आपयता. आयचीं वाचपां आमी आयकल्या. पयलें वाचप जोएल प्रवादाचें म्हणटा, देवाशी परतून येयात. देवा सरशिरी पयस गेल्यान पातका वरवीं देवा सरशी परतून येयात. आनी देवाशी परतून येवंक जोएल प्रवादी म्हणटा, तुमी देवाशी परत येवंक जाय. पातक केला, पातकी म्हूण खालतीकायेन ओडकून घेयात. तर गरज आसा खालतीकायेन आमचें पातक आमी ओडकून घेवंक, आनी हेच पातकाचेर आमी एके भाशेन झुजूंक, आनी ह्याच
तोरेन आमी आमचे पातक सोडून दिवंक देवाशी परत येवंक आमकां आपयता. जशें परी आमचो गोबोल लायता आसतना आमकां उगडास करतलो, पातक सोड आनी शुभ वर्तमान मानून घे. ओ मनशा तूं धूल आनी माती जातलोय. दाखयता की आमी मनीस ओसोक्त पातकी आनी ह्या खातीर आमी चेर मरण येतलें. एक दीस तरी आमी मरतले. देवाचे नितीक जोडटेक आमी उबी रावची पडटली. तर आमी मन बदलूंक आनी जिवीत बदलूंक जाय. देखून आयच्या पयल्या वाचपान जोएल प्रवादी म्हणटा, तुमची आगोस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिजात. न्हय भायली भोगती, पूण भितरली नवसोडणी देवाक जाय. आमी पातक सोडून दिल्ले आनी नवी मनशां आमी जाल्लीं. तर हेंच करूंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. आयजतान जेन्ना आमी पिराचीत काळ सुरू करता, हेंच पिराचीत करून आमचे जिवितान आमी मन बदलूंक, काळीज बदलूंक, जिवीत बदलूंक आमकां उलो मारता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां, जेजू आमकां उपाय दिता. उपास करूंक, मागणी करूंक आनी भीक घालूंक आमकां ह्यो आमच्यो धर्मीक रिती चाली आमी करता आसतना त्यो आमी गुप्ती केलेल्यो देवाक मानता आनी देवाक जाय ते भाशेन गुप्ती केलेले पळयता. तो तुमचो बाप तुमकां मुजरी दितल्यो. पूण तुमी दुसऱ्यांक दाखोवंक करता जाल्यार तुमची मुजरी हांगाच मेळ्ळी तुमकां आनी मुजरी आसची ना. अशें आमकां आयच्या दिसा असल्यो कोरण्यो आमी करूंक आमकां हो काळ आपयता. ओदीक देवाशी लागीं येवंक, ओदीक देवाच्या मोगान आमी जियोंक, ओदीक जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ करूंक आनी जेजूचे कोश्ट नियाळून ताच्या जिवणपणांत कुशालकायेन वांटो घेवंक आमचें जिवीत जिवें जावंक आनी नव्या जिविताच्या जिवणपणान भरलेलें जावंक आमकां हुस्कायता. तर जे उपाय आमकां दिल्ले आसा उपास करूंक, आयज करीत भाशेन उपास आनी जिनवार करूंक जाय. तशेंच गुड फ्रायडे उपास आनी जिनवार करूंक पवित्र सभा आमकां फरमायता. तर हो उपास आमी करून आमचेच मोस्तीचेर आमी जैत व्हरता. तर उपास आमच्या जिवितान गरजेचो. हो उपास गुप्ती आमी करूंक जाय. दुसरे सुवातेर मागणे आमकां देवाच्या संबंदान आनी एकामेकाच्या संबंदान वाडोवंक आदार दिवंक जाय. तर ओदीक जेन्ना आमी मागता, ओदीक आमचो भावार्थ मोग बोरवासो देवा सवें वाडटा आनी ओदीक आमी एकामेका सवें संबंद घट करूंक धीर करूंक पावता. तर मागणे आमच्या जिवितान आमी करुया. जाता जाल्यार ह्या कोरेजमान दिसपोटी मिसाक येवंक वावरुया. जाता जाल्यार ह्या कोरेजमान आमी हे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक ओदीक मागण्याची मनशां आमी जावंक वावरुया. ओदीक आमच्या घरांत तेच मागणे करुया आनी हातूंतल्यान आमी ओदीक देवाक लागीं येतले आनी ओदीक एकामेकाच्या संबंदान आनी देवाच्या संबंदान वाडटले. तिसरे सुवातेर भीक घालताय तेन्ना तुत्तुरी वाजोय नाकाय. तो म्हणटा भीक घालताय उजव्या हाताक कळचें न्हय कितें घातलां तें दाव्या हात्यान. आनी हे भाशेन तूं भीक घालताय तेन्ना तुजी भीक गुपीत कर. तशेंच दोयाळ्यो कोरण्यो करूंक आमकां आपयल्यान आनी ह्यो दोयाळ्यो कोरण्यो आमी करता तेन्ना त्यो दुसऱ्यांक दाखोवंक न्हय, पूण ह्यो दोयाळ्यो कोरण्यो आमी मनशांक दाखोवंक न्हय, पूण देवाक करता. गुपीत करुया. आनी हे तरेन आमी कितें तरी एकठांय करतले, कोरेजमान कितें उणें करतले आनी एकठांय करतले तें आमी एके भाशेन ह्या कोरेजमांतले
आमी कितें भाशेन गूड सॅमेरिटन फंड आमची फिरगोजेन आमी सुरू करता त्या गूड सॅमेरिटन फंडा खातीर भेटूया जें कितें आमी कोरेजमान आमकां उणें करता जावं मांस खावचें ना नुस्तें खावचें ना उपास करतले हांव मागणें करतले हांव सगल्यो आमी ह्यो पोरण्यो करतल्यो आनी तातूंतल्यान कितें आमी एकठांय करूंक जाता तें आमी ह्या गूड सॅमेरिटन फंडा खातीर आमची देणगी दिवया तशेंच बऱ्यो दयाळ्यो कोरण्यो करून खंयचे मुतां सोबें हुस्को आनी मोग दाखोवया तेन्नाच की आमचें फिराजीत कोणादीक जावंक पावतलें न्ही ओगणें उणें पूण सॅक्रिफीस करून एकठांय करुया आनी हे तरेन असल्या बऱ्या कामाक वापरुया तर आयज आमी हो कार्ड सुरू करता तो कार्ड 40 दीस जायते फावट थोडे बरे भाशेन पाळटात 40 दीस सोरो पियेनासतना रावता जेवनासतना रावता आनी असलो उपास भायल्या चाली रितीचो म्हाका नाका पूण तुमच्या काळजाची नोरसोडणी केल्ली म्हाका जाय अशें असलो उपास आमकां जेजू फरमायता आनी ह्या उपासा वरवीं आमची जण एकल्याची नोवसोडणी जावंक जाय आमचें जण एकल्याचें मन काळीज जिवीत बदलूंक जाय तरीच बदलणी येतली जाल्यार गरज आसा आमी पातकाक मरूंक आनी जेजू बरोबर नव्या जिविताक जिवोन जावंक जी कुरपां आमकां बावतिजमा दिसा दिल्ली ती कुरपां आमी ओगडायना जावंक पातका वरवीं पूण ही कुरपां आमी सांबाळूंक वावरुया होच तो काळ होच तो वेळ आमकां हे भाशेन देवाचे कुरपेन जिवंक आमकां आपयता तो जाता तितलो फोडादीक करूंक आमच्या जण एकल्याच्या हातान आसा तर हे सगल्यो आमी धर्मीक रिती चाली पाळटा आसतना न्हयच भायल्योच कुणा जावं दी पूण आमच्या जिविताक नोवसोडणी करूंक उपकारता तसली कुणा जावंक आनी असल्यो दयाळ्यो कोरण्यो आमी कोत्ता त्यो देव आमचे पडयतलो आनी आमकां आपली मुजरी दितलो तर असल्याच भावार्थान ह्या काळान भितर सरुया कुरपेचो काळ हो म्हूण ओळखून घेवया आनी हेच कुरपेन जिवंक देवाचो आदार आनी कुरपा ह्या बलिदानांतल्यान आमकां मागुया उबी रावया भावा भयणीनो प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया नम्रतायेन देवा आमच्या बापा दयाळ बापा कालते काळजांक जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाडाय दाखयताय आनी पातोक रडून प्राचीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय तुजे दयाळायेन आमचे मागण्यांक कान दी हो गोबोर घेतल्या तुज्या चाकरांचेर कोणवाडायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राचीत काळाची दोणवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताच्या पासकाचो गोठ नितळ काळजांनी समोर आमकां पावय हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
मनशा तूं धूल आनी माती जातलोय. गोबोर घालता आसतना ही उतरां म्हणटात, हो प्राचीत कोर आनी शोभ वर्तमान मानून घेयात. हे दोनूय वडी आमच्या मनान आसुनी, काळजान आसुनी आनी ह्या प्राचीत काळान हीच दोणवण करूंक आनी हेच प्राचीत करूंक सगळ्या एकामेका खातीर मागुया. सगळे पावट आमी म्हणची ना ही उतरां एकूच पाट म्हणल्या. माथ्यार आतां आमी गोबोर घेतले हांव. Solo após que la
उबी रावुया आनी आमची मागणी आमचे आवडे आमचे अत्रेक ह्या पिराचीत काळ केरीत कुरपेचो काळ आनी फोडादीक काळ आमकां जावं जिविताची नोसोडणी करूंक आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. प्राचीत काळ शुभ वेळ. आमच्या पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांतल्यान तशेंच जिविताचे देखींतल्यान आपले पोरजेच्या जिवितांत नवसोरणी हाडूंक स्फूर्ती आनी आदार जावं देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण परस्पराचें उतर आयकात. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या मागण्यांक आपली काळजां दारून करिनासतना उदरगत आनी बरेपण हाडटले नेम कायदे लागू करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशा हुजीर दाखोवचे खातीर करूं नाकात. ह्या प्राचीत काळांत आमच्या उपासा वरवीं अदीक आत्म्यान आनी पवित्रायेन आमी वाडून आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक मागण्या वरवीं देवीक अणभव मेळून आनी दोन दान करतना गुपीत ते करूंक आमच्या काळजा मनाची नवसोरणी जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. हे कोविड-19 महामारी वरवीं आख्ख्या संवसाराक आमच्या भारतांत आनी आमच्या माणकुल्या गोंयांत जायतें लुकसाण जालां. पूण ह्या महामारी वेळारूय आमी देवाची काकलूत आनी मोग भरपूर अणभवला. आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली सुरक्षीत दवरूंक आनी बेगीनूच हो रोग नपयत जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. मोगाड बापा ह्यो आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात त्यो दयेन आयकून घे. आमचे पिराचीत न्हय मनशांक दाखोवंक पूण देवाक करूंक आनी गुप्ती केलेले पळयता तो देव आमकां मुजरी दितलो म्हूण ओळखून घेवया. बऱ्यो करण्यो दुसऱ्यांक दाखोवंक न्हय पूण ह्या बऱ्या करण्या वरवीं बरेपण शिंपडावंक आनी आमच्या खाळसा मनाची जिविताची नवसोडणी जावंक उपकारूंक म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं सर्वेस्परानुसार आमी तुका दिन वाचता. चवदारपणांत आमकां दिलाय तो आमी तुका भेटयता. प्रेतुमीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो. सर्वेस्परानुसार आमी तुका दिन वाचता. चवदारपणांत आमकां दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक मानेन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सर्वेस्परा देवालान एक मनान पात्राची दूत करून तुका आमी बलिदान भेटयता. तुका मानता तसलें जावं.
म्हज्या भावा भयणीनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सगळेस्पोर मानून घेवं. कोणवाड्या बापा प्राचीन काळाचे सुरवेक हो योद्न आमी तुका दोबाज्यान समर्पितांव. प्राचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो मोडावण्यो दोमावंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितोड जावन जेजूचे कोश्टा मोरणाच्या समोरोमान भोगतीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्परात आनी वागता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सौर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सौर काळे आनी सौरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची कुडीक आमी दणवण दिताना अवगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मोनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कोश मरोण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन तोर दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमी करतात तितलें मनशांक दाखोवंक न्हय पूण देवाक महिमा दिवचे खातीर करूंक आमकां आयती कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर भागांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळी सुभागी. सुम्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सदांचे भाशेन मीस चालू जाल्लें आसा. कुमियां घेवन आपापल्या जाग्यार वेचे. आशिर्वाद मागीर दितले हांव.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या कोणवाड्या बापा, प्राचीत काळाची आमची दोणवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्यांक आनी कुडीक वखद मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बळ मेळूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्राचीत काळान आमी भितर सरल्या आयज उपास करुया. हो उपास कोणाक लागता 21 वर्सां ते 59 वर्स पर्यंत ताका लागता. तशेंच 14 वर्सां वयर जाल्ल्यांकूय लागता एबस्टिनन्स. मास खावचें न्हय, एक जेवण उणें करचें. आनी जें कितें आमी ह्या कोरेजमान एकठांय करता, जशें हांवें सांगलां तुमकां, गूड सॅमेरिटन फांड आमचे फिरगोजेन आमी स्टाफचो आसा ताका आमी दितल्यात. ह्या वावरा खातीर कोणूय बरो ना, गोज्जेक सांपडला जाल्यार आमकां एप्रोच जाता तेन्ना ताका आदार दिवपाक गूड सॅमेरिटन फांड सगळे फिरगोजेनी उखडलेलो आसा. तो आमच्या फिरगोजांतल्या भाव भयणांक आदाराचो जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. Moji seba kota, ane mozo patlau koto. Sonia, tuzo dunia sa, dunia solusi mozo. Sokon moji seba kota, ane mozo patlau koto.